कितें एक्झॅक्ट लक्ष्मीकांत पार्सेकराक करता शेवटी ताजे मतदारसंघाचो आमदार पार्टीन घेतलो हो एक थंय असो प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी परंतु अध्यक्ष चेंज करतना हे सेंट्रल टीम जी आहा ती सेंट्रल टीम ठरयतली तांचे कडेन हो विशय पूण अशें डिस्कशन चालू आसा पार्सेकराक करपाचें म्हणून अध्यक्ष अशें कांय जावना अजून कांय जावना ना काय कोलिशन पार्टनर कित्याक करूं जाय वेवस्थीतपणे चलता आनीक सरकार बदलता विकासाचे बाबतीत फुडें वता इलेक्शन घेवप हो लोकमताचो अनादर जातलो त्यामुळे बरोबर आपल्या राज्याचे इलेक्शन लोकसभे बरोबर जावचें फाटल्या 2 दिसां बीजेपी आनी काँग्रेस हे कार्यकर्त्यां मदीं धक्काबुक्की अशी जाल्लेलो आनी वादावाद जाल्लो अशें ताका लागून पणजे एरियेंत एक कारण नासतना हें आसा शेवटी कितें प्रत्येक ह्या लोकशाहीन प्रत्येकाक हक्क दिल्लो आसा काँग्रेसीन देशभर आपले निदर्शनां हे केले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तांकां खंयच अडथळो हाडूंक ना हांगा आपापलें जें कितें मत आहा तें मांडपाक लोकशाहीन अधिकार दिल्लो आहा त्याच पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाचें जें कितें प्रोसेशन चलतालें ह्या सगळ्या राफेल प्रकरणा संदर्भात जे काही लोकांची दिशाभूल राहुल गांधी करता त्या निशेधात संपूर्ण देशात संपूर्ण डिस्ट्रिक्टांनी संपूर्ण राज्यांनी आंदोलन चलतालें तो आंदोलनाचो भाग म्हणून तातूंत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यां मदीं येवपाची किंवा तांकां आडोवपाची हे करपाची कांय गरज नाशिल्ली त्यामुळे हे ताणें आंगार ओडून घेवन अशें तरेचे गोंयाचे अप्रिय अशी घटना ही ताणें करून दवरल्या अशें पयलीं केन्नाच इतिहासान अश्यो गोश्टी जावना आनी त्यामुळे दोनूय हांणी ह्या हातूंतल्यान वेवस्थीतपणे विचार करून असल्यो गोश्टी फुडें टाळच्यो अशी म्हजी विनंती सगळ्यांक